नमस्कार. प्रुडंट मिडिया मतदार राजा लेडीज स्पेशलाच्या आनीक एका एपिसोडा भितर तुमकां सगळ्यांक राधिका कामत सातोस्कराचो माय मोगाचो येवकार. ह्या फावटी आमी प्रवास करतात फोंड्या तालुक्यांतलो. फोंड्या तालुक्याक आमी गोंयकार सगळे जाण अंत्रूज म्हाल म्हणूनय वळखतात. आनी फोंड्या तालुक्या भितर सांगता आसतना इतलेंच सांगप म्हत्वाचें ठरता की फोंड्या तालुका जो आसा तातूंत एकूण 4 मतदारसंघ येतात. फोंड्या मतदारसंघ, प्रियोळ मतदारसंघ, मडकय मतदारसंघ आनी शिरोड्या मतदारसंघ. अशें म्हणल्यार जाता की खरें म्हळ्यार ह्या फोंड्या तालुक्यांतल्यानूच खंय तरी गोंयचे राजकारणांत जेन्ना सरकार स्थापन जाता तेन्ना ह्या तालुक्यांतल्या मतदारसंघांनी खूब म्हत्वाची भुमिका आज मेरेन निभायल्ली आसा. कारण सरकार स्थापनेच्या वेळार फोंड्या तालुक्यांतले जे आमदार निवडून येतात तेच खंय तरी म्हत्वाची भुमिका करतात अशें आयज मेरेनचो इतिहास पळयल्यार कळून येता. आनीक एक म्हत्वाची गजाल सांगपाची आसा ती म्हणल्यार मगो पक्षांतले जे गोंय राज्याचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी बी फोंड्या तालुक्यांतल्यान प्रतिनिधित्व केल्लें आसा. आतां आमी फोंड्या तालुक्यांतल्यान आमचो ह्या एपिसोडांतलो प्रवास सुरू करतात आनी सद्या आमी आसा फोंड्या मतदारसंघात. फोंड्या मतदारसंघात हालींच आनीक एक राजकीय घडामोड घडिल्ली आसा. तशें पळोवंक गेल्यार हालीं राजकीय घडामोडी पक्ष बदल हे चालूच आसात आनी सद्या निकतेच फोंड्या मतदारसंघाचे जे आमदार आसात रवी नायक तांणी हालींच राजिनामो दिवन काँग्रेस पक्षांतल्यान BJP पक्षा भितर प्रवेश केल्लो आसा. तांचे दोगूय जाण पूत जे आसा ते हाज्या पयलींच भाजपान तांणी प्रवेश केल्लो आसा. पूण सद्या जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार रवी नायक हांणी आपली भुमिका अजून मेरेन स्पश्ट केल्ली ना. ती म्हणल्यार ते फोंड्यांतल्यानूच विधानसभे खातीर विधानसभे खातीर निवडणूक लडयतले काय मडकय मतदारसंघांतल्यान निवडणूक लडयतले काय आनी खंयच्या मतदारसंघांतल्यान निवडणूक लडयतले हें अजून मेरेन स्पश्ट जाल्लें ना. आमी सद्या आसात फोंड्या हांगासर फोंड्या मतदारसंघात आमी आसा. आमचो फोंड्या तालुक्यांतलो प्रवास ह्या फावटी चालू जाल्लो आसा. आमी आतां फोंड्या मतदारसंघात जाता तितलो प्रवास करुया, हांगासरल्या बायलांक मेळुया, हांगासरल्या बायलां कडेन उलोवया, जाणून घेवया तांचें मत. प्रुडंट मिडिया मतदार राजा लेडी स्पेशल. लागीं पावला कळ्ळें. कितें दिसता तुमकां ह्या इलेक्शना संदर्भात? म्हाका तशी कांय म्हायती ना. पूण तुमी वोट करतली? हय. कितें करता चिंतून वोट करपाचें आसा? चिंतपाचें आपल्याक कितें जाय तें आनी करपाचें. पूण फाटीं जेन्ना हुंवार आयलो, पावस आयलो तेन्ना कितें परिस्थिती आशिल्ली हांगासरली? उदक येपय हांगा सुद्दां पावलें न्ही. हें बुडलेलें सगळें हय. आनी लोकांक खूब त्रास जाले हांगा. मागीर तुमी कशें कितें केलें म्हणजे कोणाचो हेल्प मेळ्ळो? आमकां खूब जाणांनी दिलो हेल्प हांगा, सगळ्यांनी दिला जायते जाणांनी. आयिल्लो हांगासरलो आमदार आयिल्लो? हय. आनी कितें म्हणजे नेमके कितें प्रॉब्लेम जाले तेन्ना? हाज्या पयलीं आयिल्लें अशें उदक? इतलें केन्नाच येवना अशें उदक हांगा. आमी 40 वर्सां जाय ते येयले लग्नाक म्हणल्यार केन्नाच उदक इतलें येवना. कितें दिसता तुमकां ह्या इलेक्शना संदर्भान फोंड्या आतां सगळ्या गोंयभर इलेक्शन जावपाचें आसा. फोंड्या आतां तुमी वोट करतात. कितें दिसता ह्या इलेक्शना संदर्भात?
म्हणल्यार अशे यंग भुरग्यांनी सगळी उदरगत जावपाची जावं कितें कसलें कार्य करता आसतना ते यंग भुरग्यांक मातशी उमेद आसता न्ही. आनी आतां जे पळय आमी उमेदवार निवडून दिल्ले आसा तेंची खरें म्हणल्यार हें जाल्ली आसा पयलीं. आनी उदरगतूय बीन ते सारकी करना. आमच्या तर खेडेगांवांनी कांयच केल्लें ना. कोण तेंच्या फाटल्यान रावता तेंकां थोड्यांक कितें एक सर्वीस दिली जाल्यार दिली जावं तेंचें काम केलें. आमकां बारीक लोकांक तर चडशें कितें म्हणल्यार कांयच करूंक ना. तुमकां कितें दिसता की आतां वोट करता आसतना तुमी आतां कितें चिंतून वोट करतली? अशें दिसता की सगळ्यांनी आमी एकवट जावन त्या भुरग्यांक फुडें काडचें आनी तेणें ती उदरगत करून हाडची जावं गोंय सांबाळचें आमचें अशें म्हणून म्हाका सुद्दां दिसता. पण आमचो खरें म्हणल्यार गोंयकारांचो आमचो एकवट ना म्हणून दुख्खूय भोगता. हांगा जेन्ना उदक आयिल्लें तुमच्या वाड्यार तेन्ना कितें प्रॉब्लेम जाल्ले नेमके? सगळ्यांनी आमी सुद्दां वचोन हेल्प केली तेंचें सामान भायर काडपाक जावं हें. पूण ते लोकांनी कितें केलें इतलें उदक वयर पावचें ना अशें अंदाज धरून कितें आमकां काडा म्हणून हें केलें ना न्ही. म्हणून आमी मातशी हें जालीं तितले भितर मातशें हें जालें. आनी जी व्हडलें ती मातयेची आशिल्ली खूब ओल्ड आशिल्ली तेका लागून ती हें जालें. सो तेद्या वेळार खंयचोच राजकीय पक्ष किंवा हांगासरलो आमदार कोण आयिल्ले हेल्पाक येवंक ना. मागीर पळोवपाक येयले सगळे. उदक वतकर हय उदक वतकर उदक पळोवपाक म्हणजे भरलें म्हणून सांगलें न्ही तेन्ना. सध्या आमचो मतदार राजा लेडी स्पेशल प्रुडंट मिडियाचो प्रवास फोंड्या तालुक्या भितर चालू आसा. आनी फोंड्या तालुक्या भितर आमी सद्या खांडेपार हांगा आसा. आनी खांडेपार हांगा देवळा कडेन कांय हांगासरल्यो ज्यो स्थानीक बायलो आसा त्यो हांगा आमच्या मदीं आसा. आमी उलोवया तांचे कडेन जाणून घेवया तांचें मत. तुजें नांव सांग? सपना नायक. सपना ते इतलीं वर्सां तूं फोंड्या रावता. कितें डेव्हलपमेंट जाला इतलीं वर्सां फोंड्या? कांयच जालें ना. बेजीक कितें डेव्हलपमेंट जावंक ना आनी जावपाक जाय अशें दिसता तुका? आमकां काँग्रेसीक निवडून हाडले आमी तेंचो कांय आमकां रिस्पॉन्स मेळना. BJP हाडली तेंचोय कांय मेळना. आमच्या फाटल्या दिसांनी घरान सगळें उदक भरून हयशीक जाल्लें. आमकां कोण BJPचोय मनीस पावलो ना काँग्रेसीचोय मनीस पावलो ना. आमकां भाटीकार पावलो आनी तेजे आमकां खूब उपकार आसा. सो आमी ह्या फावटी आमची पार्टी चेंज केल्या. सो आमी ह्या फावटी भाटीकाराक निवडून हाडपाचो असो प्रयत्न आसा आमचो. कितें डेव्हलपमेंट जाल्लो जाय अशें दिसता तुका? म्हणजे भाटीकाराक आतां तुमी निवडून हाडपाक सोदता. सो कितें अपेक्षा आसा तुमची की नव्या आमदारान कितें करचें फोंड्याक? आमकां एक खांडेपारा हांगा ग्रावंड जाय आशिल्लो आनी हॉस्पिटल एक काय कितें जालें जाल्यार म्हाजो आतां पयरूच जात्रे दिसा म्हाजो पप्पा पडलो. तेका तिस्कार येयलो हॉस्पिटलान. तिस्का वयल्यान तेका आयडीन येयलो. आयडीच्यान तेका कांय फेसिलिटी ना जाली डायरेक्ट बांबोळी. रातची 2 तेका घेवन आमी बांबोळी पावली. दोतोराक हांवें कॉल केलो. दोतोर 1 मिनटान थंय आयडीन पावलो. आयडी तो म्हणपा खूब जाण डॉक्टराक कॉल केले तेणें. तो म्हणपाले फेसिलिटी कांय ना तुमकां हांगा बांबोळीच व्हरचें पडटलें म्हणून. फोंड्या तूं म्हणटा की बेजीक फेसिलिटी हॉस्पिटलान तुमकां मेळना? हय ना मेळना. आनी कितें म्हणजे तुका कितें दिसता की कितें बेजीक आतां हे उमेदवार आतां पार्टी बदलता पार्टी चेंज करता त्या विशयाचेर कितें म्हणणें आसा तुजें? तें सद्या आपल्या लागूनच तें पार्टी बदलता आनी हांगा म्हणटा डेव्हलपमेंट कांयच ना. रस्तो सुद्दां हांगा सारको ना कळ्ळें न्हू. आनी भुरग्यांकूय म्हणल्यार मातशें पयस वयचें पडटा खेळपा लागून. हांगा कांयच ना. एक गार्डन सुद्दां ना हांगा. ग्रावंड नाशिल्ल्या कारणान भुरगे हांगा रस्त्यार खेळटा. सो केतन भाटीकाराक सांगता की ग्रावंड करचो हॉस्पिटल करचें. तरी आतां नवें जावपा जाय का? जावपाकूच जाय न्हू. भुरग्यां खातीर चड अशें रस्त्यान गाडयो येता वयता तेंचे मातशें कितें चड हें जावपा जाय आनी हॉस्पिटलाची तर सारकी जावपा जाय. खंयच लागीं धांवतले जाल्यार अशें आमकां धांवपा आमचे भुरगे घरा आसना धड खंय घेवन तांकां धांवतले म्हणल्यार. सो तुमकां फोंड्या भितर हॉस्पिटल एक जाय बरें. हय आनी भुरग्यांक सांजची खंय घेवन वयतले जाल्यार तांकां पळय कांयच ना लागीं हांगा. गार्डन ना कांय ना. हय आमचें तर कितेंच ना. आनी आतां हांव तर रवी वांगडा कितलीं वर्सां भोंवलें पूण म्हाजें एका भुरग्याचें काम ताणें करूं ना. कितले A to Z तेजे हेका लागून जाल्ली आमी गेल्लीं. तो येयत पयलो तेन्ना तर ताणें सगळ्या लोकांच्या गांवांत हांगा काम केलें ताणें. पूण म्हाजें एकाच घरान भुरग्यांचें म्हाजें काम केलें ना ताणें.
म्हणून म्हाका मनाक खूब लागली तेजी मनशां येयलीं ती सांगपा लागली पूण हांवें तांकां सरळ सांगता तिवूय बावडी बरी हें केली तेणी तुजें खरें म्हणून कित्याक म्हाज्या एका भुरग्याचें तर तेणें काम केल्लें म्हाका वायट दिसनाशिल्लें काम सोडून सुद्दां हांव खंय आपयलें धांवलें बटग्यार येयत बसून हांव ताका सांगता आनी तेणें सांगलें म्हाका करता पूण कशेंय तरी तुजें हें करता म्हणून पूण ह्या 40 वर्सांक रवी बरोबर तूं रावली ओके सो 40 वर्सां भितर कितें डेव्हलपमेंट केलो विकास केलो फोंड्या तेणी तेंचो केलो जाय आमचे हांगा कांय करूं ना म्हाजे गांवान भोंवन गांवांचे सगळे हेजे केलें तेणी म्हाजो कांय केलो ना म्हणून म्हाका वायट दिसता तेजें शबनम तुवें कितले म्हणजे तूं दिसपाक तरी यंग दिसता म्हणून विचारता वोट कितल्या फावटी केला आतां हो फर्स्ट टायम म्हाजो ओके सो फर्स्ट वोट आमी म्हणटा की प्रेशियस वोट आसा म्हणून सो आतां तूं यंग आसा सो फर्स्ट टायम तूं आतां सिन्स यू आर एज्युकेटेड यू आर यंग आतां तूं फर्स्ट टायम वोट करपाक वतलें पळय तेन्ना कितें चिंतून वोट करतलें म्हणजे तुजें डिसिजन कितें आसता आमी तरी यंग आसा आतां आनी फर्स्ट टायम म्हाजो वोट हो आमकां चेंजीस तरी जाय आतां शिकोन भुरगीं घरान रावता कितें काम धंदो कांय ना तांकां घरान बसला म्हाजी भयणूच आसा ग्रॅज्युएशन केलां घरानूच आसा ती कितें कोणा सांगलें आमी काम जाय आमकां काम जाय कोणूच दिना आमच्या घरांनी कोण शिकयलो ना तो सो तूं आतां वोट करता आसतना कितें चिंतून वोट करतलो आमकां चेंज तरीच जाय आनी आमी शिकोन भुरगीं घरान रावता आमकां काम तरी जाय आतां पळोवया कोण काम दिता बीन सो फोंड्या भितर तुमी आतां भोंवता इतली म्हणजे तूं शिकपाक वता तुजें रेगुलर अशें फोंड्या भितर भोंवप जाता सो कितें डेव्हलपमेंट जाला सो दिसता तुका फोंड्या डेव्हलपमेंट म्हणल्यार इलेक्शन लागीं पावलो की सगळी डेव्हलपमेंट वयर येता रस्ते बी सारके आत्तां करपाक स्टार्ट केला पयलीं कितें खड्ड्यान वयतालीं आमी सगळीं आतां कितें कांयच ना आमी पयरूच गेला आयडीन म्हाजी मम्मी एडमीट आसली कांयच ट्रिटमेंट सारको करूंक ना तेंच्यांनी मागीर ताका बांबोळी धाडलें ओके बांबोलीन सारकें जालें तें ट्रिटमेंट बांबोलीन बीन ओके सो तुजें कितें म्हणणें आसा की फोंड्या हॉस्पिटलाची फेसिलिटी सारकी कांयच ना फक्त प्रायवेट पयशे दिवन सगळें जाता हांगा आनी कांयच ना ओके ओके सो तुका कितें दिसता की आतां इतलीं वर्सां जे उमेदवार आमदार परत परत जातात तांणी ते डेव्हलपमेंट करपाक योग्य आसा काय तुका दुसऱ्याक चान्स दिवन कितें पळोवंक? पयलींचे आमदार कांयच करना आतां आमकां दुसरो न्यू चान्स जाय कोण तरी जाय आमकां नवो सो आमी दुसऱ्यांक पळयता चान्सीस खूब आसा आमचे कडेन आतां सद्या कित्याक फोंड्या ऑप्शन्स खूब आसा हय खूब आसा पळयता चिंतून घालता आमी ईश्वरी फोंड्या भितर तुमी आतां वोट करता कितें डेव्हलपमेंट जाला किंवा कितें जावपाक जाय अशें दिसता डेव्हलपमेंट म्हटल्यार आमी आतां 20 वर्सां जालीं फोंड्या येवन अजून कांय अशें नवें अशें हे आमकां दिसलेलें ना अशें रस्तो तशेंच आसा आनी आयडी हॉस्पिटलान तर दोतोर सारके नासता ते कितें करता मातशें कितें जालें जाल्यार बांबोळे धाडून दिता बांबोळे धाडले म्हणटून ते वाटेरूच मनीस सोंपता कळ्ळें अशें आमकां एक दोळ्यान दिसता आनी दुसरें म्हटल्यार वोट आसता तेन्ना लागीं पावता तेन्ना रस्त्याक हात घालूंक वयतात ते नाल्यार मागीर वयता थंय सगळें खड्डोच आसता आतां तुमी वोट करपाक वता आसतना कितें अपेक्षा दवरता नवो आमदार कसो आमकां आतां नवे कोण तरी अशें आसूनी अशें दिसता आमकां कित्याक पयलींचे सगळे कोणी काय करूंकूय वचना आनी करपाकूय हे पळयनात मागीर आमकां आतां नवें कितें जावचें अशें दिसता आमकां आनी फोंड्या कितें दिसता तुका की मेन इशू फोंड्या भितर कितें आसा जो जाग्यार घालपाक जाय एक म्हटल्यार पब्लीक टॉयलेट एक जाय कित्याक लोक भायले लोक सगळे मेळटा थंय बुरशे करता घाण करता म्हूण तांकां एक सुदारपाक लागून एक टॉयलेट खंय तरी अशें बांदून मेळपा जाय शहराचें सौंदर्यीकरण जावपाक जाय सगळें आतां म्हारग जाल्लें आसा कितें आनी सिलिंडर गॅस हे सगळें म्हारग जाल्लें आसा आनी पेमेंट तरी एक वाडना 5-6 हजार रुपयान पेमेंटान कितें जावपाचें कांय जायना तेन्ना ते एक आमकां सुदारण पेमेंट बी वाडोवपाचें आनी हे पळय म्हारगाय बीन आसा न्हू ते कमी करपाचें इलेक्शन टायमार सगळेच दारान येता आनी आमकां कितें गरज हें आसता न्हू आमकां कोण वळोन पळयना जेन्ना ती निवडून येयले म्हणटकीर आमी दारान गेले काय आमकां विचारतात कोण तुमी अशें म्हणून आमकां कोण हें कॅर करिना आनी किंमत करिना समजा तूं फोंड्या भितर रावता सो ह्या 5 वर्सांक कितें डेव्हलपमेंट जाला फोंड्या भितर आनी कितें जावपाक जाय लास्ट 5 वर्सां जी आसा पळय ती डेव्हलपमेंटाच्या नांवार कितें जाला
इट हॅज कम्प्लिटली कम टू एन हॉल्ट. लास्ट 5 कितें ऑलमोस्ट 10 years इट हॅज बीन अ कम्प्लीट हॉल्ट. वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स आयल्यात खरे, लायक सिवरेज म्हणटात त्याच्या नांवान कितें जाला, व्हडल्यो व्हडल्यो बांयो खणल्यात रस्त्याच्या मदीं आनी पब्लिकाक इतले इनकन्विनियन्स मूव करता आसतना ते कोणाकूच पडलेले ना. सगळींच एकामेका खातीर रावतात. कोर्टा कडेन जर पळयत तर अजुनूच चालू आसा, अजून बांय व्हडली चालू आसा. बारीक बारीक वाठारांनी लांब म्हणजे वर्साचे वर्स प्रोजेक्ट्स कंप्लीट जायना. घरांनी सगळ्या बिल्डिंगांनी ती पायपां लावन तर दवरल्या, पूण कनेक्शन जालें. आय थिंक माय रिलेटीव केम 4 years बॅक. अजून तो म्हणटा अजून तुमचें कनेक्शन अजून लागुना काय म्हणून एक्टीव. सो तें आसा, पूण ताजें अजून कांय फुडें डेव्हलपमेंट ताजो जावना. मार्केट पळयतली, मार्केटान तर अशें सामको पॅलस कशी बिल्डींग काडल्या, बट पावसाच्या दिसांनी वच इट इज लायक अ स्विमींग पूल. थंय एक भायले वटेन 4 गजाली चलतात, पूण भितर जर वचत तर फक्त तें रेशनाचें एक दुकान, त्यो 2 दुकानां चलतात. लायब्ररी म्हणून आसा, पूण ताचें सगळें ड्रीप जाता. सामकें भितर सत्री घेवन चल्ल्यार सुद्दां जाता अशें. कुत्र्यांचो एक ठिकाणो असो जाला. ताजो जर अंडरग्रावंड पळयत, इट हॅज बिकम अ हब फॉर बॉटल्स आनी अदर एक्टिविटीज फॉर यूथ. म्हणजे एक स्पेस, म्हणजे लूप होल क्रिएट केला की हांगा सगळें अशें नाका आशिल्लें चालू जावनी. भाजी वेंडरांक जे एक्चुअली प्लेस तो अलॉट जाला तो सोडून रस्त्यार सगळींच बसतात आनी अगेन ट्रॅफिक जॅम्स. रस्त्याचें कंडिशन सगळ्याक आतां कितें जाला, वेरी रिसंट डेव्हलपमेंटान पार्टी लिडरशिपान पार्टी चेंजीस जाल्ल्यान कितें जालें, एक दाखयला प्रोजेक्ट अशें केला की पार्टी चेंज जाल्या आनी आपूण आतांच रस्तो स्मूथ करता. म्हणजे पयलीं फंड्स आयलेच ना. इट इज प्रोजेक्टेड दॅट वे, बट दॅट इज नॉट द केस. एवरी MLA म्हाजे कोता दिसता एज अ लेमॅन की तांकां सर्टन फंड्स येवपाक जाय थ्रू गव्हर्मेंट, पूण ते युटिलायज करिनात. पब्लीक ग्रिवन्सीस, DSS म्हण ऑर गृहलक्ष्मी म्हण, कितें तें गृह आधार 1,500ची स्कीम. कोणीय आपले जर हें करता ताका दीस वगडावचो पडटा हांगाच्यान पणजे वचून. फायनली नो रिस्पॉन्स. सो बायलांच्या मामल्यांनी हें स्कुलाचें कोवीड हँडलींग, हॉस्पिटल फॅसिलिटीज सगळ्याक एक मिसमॅनेजमेंट. कित्याकूच आमी सगळे एज अ बरी सिटिजन्स आमी आमच्या कामां करतात, पूण एक सपोर्ट जो गव्हर्मेंटा कडल्यान येवपाक जाय तो मात मेळना. सो तुमकां आतां तुमी वोट करपाक वता आसतना कितें चिंतून वतली की कितें तुमकां आतां चेंज जाय फोंड्या भितर? आय थिंक अ फ्रेश फेस शूड कम इन. कितें जाता, नवे मनशांक जसो स्कोप दिलो न्ही, इवेंच्युअली ओके, इफ दे टेक अ लॉंगर टायम इन दॅट सेम टेन्युअर न्ही, अदर थिंग्स कम इन टू पिक्चर. पूण एक 10 वर्साच्या टर्मान तरी एक नवो फ्रेश दिवपाक जाय एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, इरिस्पेक्टीव ऑफ द कितें म्हणटात ते पार्टी दे हॅव. फ्रेश फेस कितें करता, एक नवो विजन आसता. करप्शन समजुपाक टायम लागता. हय, दॅट इज द फॅक्ट. तांकां टायम लागता आनी आपूण करून दाखयतलो ह्या जोशान तरी तो आसता. सो आय थिंक फर्स्ट 5 years ताका एक समजूत, 2 वर्सां ताका समजूत घेवपाक टायम लागत. 3 वर्सांनी एक 30% डिलिव्हर करत आनी एक 5 वर्साचो टर्म दिवन एटलिस्ट एक 60-70% तरी वॉट एवर द मॅनिफेस्टो आसता ते तो कंप्लीट करपाक तरी पावता. आनी फुडें दीत जाल्यार तेच मागीर परत लेड बॅक सिच्युएशनान येता. ओके. सो म्हाका एक जनरल सांग की आतां ऑल ओवर गोवा सद्या इलेक्शन फिवर चालू आसा. सो वेगवेगळे जे पळय इच्छूक उमेदवार आसा ते आतां पार्टी बदलपाचें प्रकरण सुरू जालां. ह्या पार्टींतल्यान त्या पार्टी, त्या पार्टींतल्यान ह्या पार्टी. त्या विशयी एक वोटर म्हणून तुजें कितें मत आसा की पार्टी चेंज करतात पळय फ्रिक्वेंटली, म्हणजे आज जेन्ना आमी पळयत ना एक आमदार एका पक्षान आसा तर दुसऱ्या दिसा तो दुसऱ्या पक्षान पावता एक उमेदवार. सो त्या विशयी तुजें कितें म्हणणें? हाजेर हांव म्हणटा कितें जाणा, लिडराक व्हडलो इफेक्ट जायना, बट जे लोक ताका एटॅच्ड आसतात पळय तांचेर चड इम्पॅक्ट जाता. कित्याक हय, वोटरांचेर इम्पॅक्ट जाता, तांच्या कार्यकर्त्यांचेर इम्पॅक्ट जाता. कित्याक कार्यकर्ताज आर मोर अटॅच टू द अदर वोटर्स. कार्यकर्ताज आर अटॅच टू द मोर अदर वोटर्स अँड दॅट इज वाय द लिडर स्टँड्स एज अ स्ट्रॉंगर पर्सन. म्हणून जेन्ना हे घात करतात, सो द इमिडिएट इम्प्लिकेशन्स इज बाकीचे जे त्या वाठाराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आसात तांकां डेफिनेटली इट्स अ इम्पॅक्ट फॉर देम. कित्याक कोणा कडेन वचचें आनी नवो येता ताजेंय कितें गॅरंटी आसा अशें जालां. सो आय फील एक सर्टन लिमिटेशन आसूं जाय एका कॅन्डिडेटाक टू सर्ट. हय, आनी नॉट एट द नीक ऑफ द मोमेंट.
2 महिन्या उपरांत इलेक्शन आनी तुमी आज बदलतात. नो, दॅट शूड नॉट बी द केस. एटलिस्ट एक वर्स पयलीं करात. एटलिस्ट एक वर्स पयलीं तरी करात, कित्याक बाकीचे जे आसात तेय आपआपले प्रेपरेशन्स करतले. सो दॅट इज वॉट आय फील. ओके, कारण रिसंटली फोंड्या भितरूच आतां हांगा रिसंट चेंज जाला. तुमचो जो आमदार आसा फोंडेचो रवी नायक, ताणें आतां रिसंटली पार्टी चेंज केली. सो तुमी आतां फोंड्याची वोटर्स, सो तुमी त्या गोश्टी कडेन कशें पळयता? तेच म्हणटा न्ही, सामकें निक ऑफ द मुमेंट तुमी पार्टीज चेंज करून अशें दिता एज इफ इट इज अ सस्पेन्स थ्रिलराचें एंड शें. नाव नोबडी नोज वॉट इज द यू टर्न. ओके, हय, तसले ड्रॅमॅटीक सिच्युएशन्स करूं नाकात आनी लोकां कडेन अशें खेळूं नाकात. मतदार राजा लेडी स्पेशल प्रुडंट मिडियाचो आमचो प्रवास फोंड्या तालुक्यांत सध्या चालू आसा. जशें हांवें येदोळ म्हणिल्लें तशें फोंड्या तालुक्या भितर 4 मतदारसंघ येता. फोंड्या, शिरोड्या, प्रियोळ आनी मडकय. फोंड्याचो प्रवास, फोंड्या मतदारसंघाचो प्रवास आमचो सोंपल्या उपरांत आमी सद्या पाविल्लीं आसा शिरोड्या मतदारसंघात. शिरोड्या मतदारसंघातले फामाद अशें बोरये हांगासरलें श्री साईबाबाचें देवूळ, थंय आमी सद्या आसात. आनी शिरोड्या मतदारसंघा बद्दल सांगचें म्हणल्यार हांगा शिरोड्या मतदारसंघात सद्या भाजपा तर्फे सुभाष शिरोडकार हे प्रतिनिधित्व करतात. हाज्या पयलीं महादेव नायक हे हांगासरल्यान निवडून आयिल्ले आनी भाजप सरकारा भितर ते उद्योग मंत्री बी आशिल्ले. सुभाष शिरोडकार हांणी जवळ जवळ 30-35 वर्सां हांगा मतदारसंघांतल्यान आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व केल्लें आनी तेन्ना ते काँग्रेसीचे आमदार आशिल्ले आनी आतां ते BJPचे तर्फे हांगासरले प्रतिनिधित्व करतात. शिरोड्या मतदारसंघात तशें पळोवन गेल्ले जाल्यार हांगा आयुर्वेदीक कॉलेज, होमिओपॅथीक कॉलेज, RIT अश्यो वेगवेगळ्यो कॉलेजीस हांगा आसात आनी हांगा अख्ख्या गोंयची भुरगीं आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक तशेंच इंजिनियरींग शिकपाक शिरोड्या भितरच येता. आनी हे तिनूय एज्युकेशनल हब हांगा चालू करपाचे क्रेडीट खरें म्हळ्यार हांगासरले आमदार सुभाष शिरोडकार हांकां फावो जाता. शिरोड्या मतदारसंघात आमी सद्या पाविल्लीं आसात. हांगा जर एकूण जर तुमी भोंवून पळयलें जाल्यार हांगासरल्या लोकांचे पोट पाण्याचो वेवसाय चडसो काजू, बागायती, शेतां हाजेरूच चलता. हांगासरलीं बायलां खूब कश्टी आसात आनी स्वाभिमानी अशी बायलो हांगासरल्यो शिरोड्या मतदारसंघांतल्यो आसात. आमी सद्या शिरोड्या मतदारसंघात आसात आनी आतां सद्या इलेक्शना वेळार जर आमी एक नजर मारली जाल्यार खुबशे इच्छूक आमदार शिरोड्या मतदारसंघांतल्यान निवडणूक रिंगणात उतरपाची तयारी करता. भाजपा तर्फे सुभाष शिरोडकार हांगासरल्यान उमेदवार म्हणून तयारी करतात. तशेंच महादेव नायक हांणी हालींच जाल्ल्या रिसंट डेव्हलपमेंटा भितर महादेव नायक जे माजी आमदार आशिल्ले, माजी मंत्री आशिल्ले शिरोड्या मतदारसंघाचे, ते सद्या आपात भितर सरिल्ले आसा आनी आपा तर्फे ते हांगा निवडणूक लडोवपाक सोदता. तशेंच हांगा RGचो कॅन्डिडेट आसा शैलेश नायक, ताणें बी हांगा प्रचार सुरू केल्लो आसा. तशेंच हेर कितलेशेच अपक्ष उमेदवार MG हांची सद्या हांगा तयारी चालू आसा. आमी हांगा भोंवया, हांगासरल्या बायलां कडेन उलोवया, जाणून घेवया शिरोड्या मतदारसंघात विकास कितलो जाला आनी कितलो हाज्या फुडें जावपाक जाय. मतदार राजा लेडी स्पेशल प्रुडंट मिडिया. लॉकडावन जालें, कोरोनाचें येयलें जाल्यार आमकां कोणाचो हेल्प ना. मिनिस्टर आसा, हें आसा, पंच आसा, सरपंच आसा, आमकां तेंचो कांय हेल्प ना. आमी हेजेर कितें केलां तें खालां. लॉकडावनान हेजेर कितें जोडून दवरलां तें आमी खालां. हेजे शिवाय आमकां आनीक कांय ना. आनी दुसरें लॉकडावन हे कोरोनाक लागून ते सगळे भायले लोकांक भितर घेतला. बायलां भुरग्यांक कितले त्रास जाले ते तांकां कळना. आतां हें चालू आसतना सुद्दां तेंच्यांनी भायलो लोक भितर घेतला. भायलो गोंया भायले लोकांक भितर घेतले. आतां ते कितें करतले, गोंयान भितर भरले म्हणटकीर मागीर लॉकडावन करतले. मागीर लॉकडावन करून फायदो कितें? तुमची कामां सादतले, तुमी लॉकडावन करतले. इलेक्शन जालें म्हणटकीर लॉकडावन. तेज्या पयलीं जालां तर लोकांनी मागीर थंय मरपाचें. मागीर कोणाचो कोण वासपूस घेयना. आनी आतां दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आतां म्हादेव जालो.
म्हादेव जावन गेलो सुभाष शिरोडकर जालो. आतां सुभाष शिरोडकर आतां दुसरे फावटी परत आनीक आसा. जाल्यार आमच्या ह्या वाड्यार बोरये गांवांत एक मसण कोण मेलो जाल्यार लासतलो जाल्यार मसण ना. मसण ही गांवांत एक जायीच, प्रत्येक गांवाक एक मसण जायी, पूण ह्या गांवांत आजून पर्यंत मसणीचें नांव कोण काडिना. मागीर हितून इलेक्शनाक हें तें आनी कितें फायदो. इतली वर्सां जालीं आतां बोरये तुमच्या गांवांत मसंडी ना म्हणटात तुमी. ना, इतली मसणूच वर्सां. ना. पूण ताका सांग खबरूच ना ताका तुमी सांग. सगळ्यांक खबर आसा. म्हादेवाक खबर आसा, सुभाष शिरोडकराक खबर आसा, कोण पळय इलेक्शनां हें जावन येयल्या तितल्यांकूय खबर आसा. मागीर खबर आसून तर ते करिना जाल्यार कितें फायदो. लोकांनी गांवच्या लोकांनी इतलो जागो हें तें आसतना फोंड्या एरिये म्युनिसिपालिटीन व्हरून घालपाचें न्हू. तुमकां आतां गांवांत तुमच्या कोणूय मेलो जाल्यार तुमी आतां लासपाक खंय व्हरतात? फोंड्या म्युनिसिपालिटी, फोंड्या व्हरता. फोंड्या. मागीर कितें फायदो. हांगा लोकांक मेन म्हणजे कितें जाय, मसण आनी लोकांची सुरक्षण जावपाक पयलीं मेन जायी. तें तर सगळें सारकें आसत जाल्यार सगळें बरें आसता. आं तेंच तर सारकें ना जाल्यार फायदो कांय ना न्हू. तुमी कितें करतले, आतां इलेक्शन आसा, अमकें मारा तमकें मारा म्हूण सांगतले वयतले. इलेक्शनां तुमी निवडून येयले, मागीर कोण बाबा तूं कसो आसा, कशें पड चलता, कितें आसा हें कोण पळोवंक शकना. कोणूच पळोवपाक येयना. सो आतां तुमकां परत एकदां चान्स आसा. ह्या इलेक्शनाक तुमकां परत एकदां चान्स आसा मतां मारपाचो आनी परत एकदां चान्स आसा विचार करून मतां मारपाचो. सो हे खेपे आतां तुमचे सारकेले जे आतां कश्ट करून पोट भरपी लोक आसात, सादारण लोक आसात, तुका कितें दिसता की आतां तुमचे सारकेल्या लोकांनी कितें करचें ह्या इलेक्शनाक? आमच्या सारक्या लोकांनी म्हळ्यार आतां प्रत्येक वर्सा लोक सगळे समजूनच इलेक्शन करता न्हू. समजून इलेक्शन करता तोच मनीस एकूय पळयना जाल्यार कितें फायदो. आमी प्रत्येक वर्सा आतां इलेक्शन येता, समजून इलेक्शन मत करा, समजून मत कर, समजून तर आयज येवना ताका फुडारा दुसरे काळार तो मनीस तेच करता जाल्यार कितें फायदो. तो मनीस तेच करता कांय फायदो ना न्हू. सो आतां तूं मत मारतना कितें म्हणून चिंतून वतली मत मारपाक? आतां तूं मत मारतलीच तूं इलेक्शन. आमचें सगळें एक हें आसा की मत मारपाक जाय जाल्यार इलेक्शना पयलीं आमचें मसंडीचें काम करपाचें. इलेक्शन जावचे पयलीं आमचें मसंडीचें काम करता जाल्यार सगळो लोक रेडी आसा हांगा. सादारण आतां हांगा कितलेशे लोक आसा? व्हडलो हांगा आसा वाडो? हो सोबन व्हडलो वाडो आसा, खंय देववाडो. एकूय मसण ना? हांगा एकूय मसण ना, सगळें म्युनिसिपालिटी फोंड्या व्हरता. हे तर कोण मसंडीचें काम आमचें रेडी करता इलेक्शना पयलीं, ज्या मनशाक आमी निवडून हाडपाक अवश्य शक्य आसा. ओके, येस, थँक्यू. इतलें लोकां खातीर, आमच्या खातीर कांय नाका. लोकांचे सगळें सेव जालें जाल्यार सगळें आपलेंच जालें न्हू तें. आं पूण हाजे पयलीं आतां इतलीं इलेक्शनां जालीं, कितलेशेच आतां तुमी केन्नाच मसुंडेचो विशय त्या उमेदवार विशय आतां हो कितलीं वर्सां जालीं विशय काडटा हो आतां. आं करुया इलेक्शन जातकीर करुया. इलेक्शन जावन गेलें तरी मसंडे कोण नांव काडिना. आं मसण जाल्ली, पोल बी घातलेले, पुलिसांनी येवन मोडून घातली, हे लोकांनी येवन मोडून घातल्या हांगा देवार तेंच्यांनी. पुलीस येयले हें केलें, मागीर करुया म्हणलें, मागीर पत्तोच ना मागीर. सो तुमकां खंयी जाल्यार जाता, पूण एक मसूण जाय. कमलनेतीचो जागो आसा, तेच जाग्यार जाय न्हू. तेंची पयलीं आसली पळय तेच जाग्यार जाय न्हू मसण. दुसरे कडेन व्हरून कांय फायदो ना न्हू. गृह आदाराचे पयशे येता ते बंद दवरले, कित्याक आमचे सारके मनशांचे पयशे जाय न्हू, आमकां गरज आसा न्हू. म्हागेली आतां 3 भुरगीं, हो धंदो, माय आसा म्हाज्या फुड्यान, घोव ह्या धंद्याचेर चलयता पोट. जाल्यार भुरग्यांक कितें करतले जाल्यार गृह आदाराचो आदार आसलो न्हू, तो सुद्दां बंद केला. कितलो तेंप जालो आतां गृह आदार बंद जाल्यार? 4 म्हयने जाले. 4 म्हयने येवंक ना? ना. तुमी चवकशी काडपाक गेली ना? चवकशी काडपाक हे दिसांनी वचून म्हाका मॅसेज येताली न्हू, म्हाका मॅसेजूय येवना. 4 म्हयने आतां येवंक ना, तुमी वचूंक ना विचारपाक? वचूंक ना. सध्या आमचो मतदार राजा लेडीज स्पेशल हो फोंड्या तालुक्यांतलो प्रवास सध्या आमचो चालू आसा आनी आमी आतां सध्या आसात शिरोड्या मतदारसंघांतल्या बोरये हांगा ह्या गांवांत आमी सध्या आसा आनी
बोरये आमी पावना फुडें एक 2 बायलां कडेन तशेंच हांगासरल्या लोकां कडेन आमी उलयलीं आनी उलयता आसतना इतलेंच जाणून आयलें की हांगासरल्या लोकांक इशू आसा तो मसुंडेचो. तांकां मसुंडी ह्या गांवांत जाय कित्याक वर्सांचीं वर्सां जालीं तांचें म्हणणें आसा की हांगा एक्कूय मसुंडी ना आनी जेन्ना कोण लोक ह्या वाड्या वयलो जर कोणूय जर मेलो जाल्यार ताका फोंड्या मुन्सिपाल्टी भितर व्हरून लासचें पडटा. सो बेजीक तांची हांगा बारीकशी मागणी आसा की शिरोड्या मतदारसंघाच्या फुडें जो आमदार जातलो, जे उमेदवार आतां हांगा उबे आसात, उबे रावल्यात, तांचे कडेन ह्या वाड्या वयल्या लोकांची एकूच मागणी आसा की तांकां हांगा तांची हक्काची अशी मसुंडी जाय. सद्या आमी फोंड्या तालुक्यांतल्या प्रवासा भितर आसा. शिरोड्या मतदारसंघात आमी पाविल्ली आसात. प्रुडंट मिडिया मतदार राजा लेडी स्पेशल. हांगा पळय ही शेतां आसा पळयल्या तुमी, ही शेतां हांगच्यान थंय सुद्दां पाडंग आसा सामकी सगळीं आनी हे शेतान सगळे व्हाळ मोडोन बांद तुमी आतां मोडलो तो पळयल्लोच आसा थंय मदीं व्हाळ मोडलो तो बांद आनी ते बांद मोडोन सगळे शेतान ती सगळी भर पडटा आनी भर पडलेली आसतना आतां हे पळय शेवाळें घातलें तेणी पूण ते भर पडलेले आसतना जर शेवाळें घातलें जाल्यार ते शेवाळ्यान सगळें ते मिक्स जाता, सगळें रेंव माती फातर सगळें मिक्स जाता आनी जेन्ना ते शेत रोयता पळय तेन्ना पांयांक ते फातर तोपता आनी शेत रोवपाक सुद्दां बरें जायना आनी शेत रोवपूय सारकें जावपाचें ना. आतां ते पयलीं तेणी भर काडपाची आनी मागीर बांद बांदपाचे आनी मागीर ही शेतां निवळ करून मागीर ते ट्रॅक्टर घालपाचो. ट्रॅक्टर पयलींच घातला आनी हे शेताचे आतां ते तांकां दिसता कितें आमी करता तें हें सारकेंच म्हणून इतले तेंप आतां शेत पाडंग आशिल्ले 2-3 वर्सां 2-4 वर्सां म्हणटा हांव जवळ जवळ आतां 7 वर्सां जायत येयलीं हे शेत अशीं पाडंग आसा. आमची पयलीं आमी हे शेत सर्द वांयगण दोनीय रोयतालीं आनी आमकां भरपूर हेंच शेत रोयता पळय तेजेरूच आमचें घर बरें करून चलतालें. आतां आमकां कितें जाता सोसायटी तांदूळ पडटले आनी ते हेजेर आमी घर चलयतलीं अशें जाता. आमकां सोसायटी तांदूळ जर बंद केलें जाल्यार आमकां घरांत जेवण ना असलें जालां आनी आतां म्हारग हे तांदूळ आमच्यांनी खावपा जायना. तेन्ना हे शेत जर आमगेलें आशिल्लें स्वताचें कितें तरी मेहनत करून आमी स्वता काम करतालीं हे शेतान घरचे भुरगीं बाळ सगळीं आमचे घोव आमी सगळीं मेळून आमी हे शेतान काम करून आमी शेतां बरें करून हें करतालें. आतां आमकां खूब दूख भोगता की हे शेत आमचें अशें पाडंग पडलेलें आसा आमकां कांय रोवपा मेळना अशें इतलें सामकें हें जाता. आनी आतां हे इलेक्शन लागीं पावलें तें पळयलां आनी तेणी ट्रॅक्टर घातला. हें कितें आमच्या दोळ्या उदक लावपा हें कामां करता. इतले वेळ इतलीं 5 वर्सां जालीं 5 वर्सां खंय आशिल्लो सुभाष शिरोडकर. हेजे पयलीं म्हादेव येयलो म्हादेवानूय तेंच केलें बांदाक टेंडर पास जालें म्हणलें बांदून दिता म्हणून सांगलें आनी व्हाळांक निवळ केलो गेलो व्हाळ बांदूना कांय ना तेणी तो तेंच केलें. आनी आतां तेजे नंतर सुभाष परत येयलो सुभाषानूय तेंच केलें. मागीर येयल्ले आमदार हे अशेंच करीत रावले जाल्यार आमी पळोवपाचें कोणाच्या तोंडा कडेन पळोवपाचें. ते खातीर आमी आतां हे फावटी आमी चिंतलां आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक साथ दितले आनी आमची ही शेतां बितां सगळें आसा पळय ती आमी सारकी करून घेतली अशें म्हणून आमी विचार केला सगळे गांवच्या लोकांनी. तशेंच आतां पळय सेल्फ हेल्प ग्रूप जाले महिला मंडळ जाले मागीर स्त्री शक्ती म्हणून ग्रूप जालो. स्त्री शक्ती ग्रुपाचे तेणी लिडर अशें म्हणून एक गोंय भायली मनीस हांगा प्रेजिडेंट म्हणून दवरलेली आसा शिरोड्या हांगा शिरोड्या मतदारसंघाक. आतां गोंय भायली एक बायल स्त्री क्रांतीची स्त्री शक्तीची लिडर म्हणून दवरलेली आसा. जाल्यार हांव म्हणटा कितें तुमी लिडर दवरल्यास न्ही गोंयच्यो बायलो कोणूच ना गांवच्या शिरोड्या मतदारसंघाक गोंयच्यो बायलो ना गोंय भायली दवरली ती तें एक जालें. दुसरें म्हणजे आतां कितें करता ग्रूप करता आनी फक्त पयशे भरपाचे बँकेन आनी घरा कडेन बसपाचें. एकटो कोणी बाबडो आपल्यालें कितें करता तामतीम करता आनी ते विकपा सोदता पूण तेगेले सुद्दां एक सेलूय जायना सारको कांय जायना. जे प्रॉडक्ट कितें करता पळय ते अर्दे विकता अर्दे घरा कडेन कुसता अशें जालां. म्हणजे मार्केटिंगूय सारकें ना. पळय आमी कश्ट करून भरता हे पळय आमी आमकां कोण सरकार हें जर येयलें जाल्यार आमकां कांय फायदोच ना. कितें फायदो आहा
कश्ट करता आमचे भुरगे शिकलेले घरा कडेन आसा आं बेकार आसा शिकोन करून खंय प्रायवेटा एकूण लागले खंय लायना मंत्र्या फुड्यान वच जाल्यार एकूण कांय ना आयज यो फाल्यां यो आता सध्या तुमचा आता सुभाष शिरोडकार इतली वर्सां आशिल्लो मदीं काय म्हादेव हय म्हादेवानी काय केला म्हणजे आमकां काय करूं ना पूण सुभाषान काय ना तेच्या दारां वचोन आमी येयलीं वचोन काय फायदो ना म्हाजे आयज यो फाल्यां यो आयज यो फाल्यां यो खंय खंय आजून कांयच करूं ना आता सध्या इलेक्शनां लागीं पावल्या आता परत तुमी आता वोट करपाक वतली वेगवेगळे उमेदवार तुमचे कडेन येतले मतां मागपाक सो तुम्ही कितें हे खेपे विचार केला की ह्या इलेक्शनाक कितें चिंतून कितें तरी आमी बदल करतली म्हण आसा न्हू आं कितें तरी बदल करतली पण आसून काय फायदो ना मंत्री आसून म्हणजे तुमकां आता सुभाष शिरोडकार म्हादेव नायक इतली वर्सां आता शिरोडे आसा तांणी विकास कितें केला शिरोड्या खातीर विकास कांय करूंक ना केला आमचो खंय कितें केला कांय करूच ना आमकां हो वयतलो जाल्यार रस्तो सारको ना तो हांगासर ये जाल्यार म्हणटा हेजी इनोशी हाड तेजी इनोशी हाड म्हणटा हो रस्तो आमकां वचपाक वाट नाय पळय खडपी वाट ती पयला पळय पळय ती वाट कशी आहा ती वयर वचपाक ती रस्तो कर म्हणल्यार रस्तो करिना तो हेजी इनोशी हाड तेजी इनोशी हाड म्हणटा आं ती अशी कमलता ती आमी कमलता ती ना आतां हे 40 वर्सां जाली आमी आहा हर्षा तूं आतां शिरोड्या रावता इतली वर्सां डेव्हलपमेंट कितें जालां शिरोड्या भितर आनी कितें जावंक जाय अशें दिसता हांव लग्न जावन हांगा आयला 18 वर्सां जालीं सो अजून पसून हांवें अशें कांय चेंज पळयलें ना फकत हांवें 2 आमदार पळयले सुभाष आनी म्हादेव हे करता ते करता ते करता म्हूण सांगतात ते पूण फुडें निवडून येतकीर कोण कांय करना आनी मागीर जर आपले कितें प्रॉब्लेमा लागून तांच्या दारां वचत जाल्यार आज यो फाल्यां यो परां यो अशें करून लांबणेक घालता पूण कांयच डेव्हलपमेंट बी आमच्या गांवांत अजून पसून जालें ना भुरग्यांक खेळटलो म्हणल्यार एक ग्रावंड ना आमच्या गांवांत कोणी आतां मरतात तांकां लासयतलो जाल्यार एक मसण ना अशे खूब इश्यू आसा कितें आनी ते मिटिंगे आपयता समज मिटिंगे येतात आनी समज वचून आनी जाल्यार ही स्कीम बंद करप खंयची ती आमची गृह आदाराची म्हयने आमकां पयशे येना पूण ती गव्हर्मेंटाचे पयशे ते कोण आपले बोल्सांतले दिना पूण हे आतां म्हयने आमकां मेळपाचे आशिल्ले ते कित्याक मेळना ते म्हाका कळना आनीक अशें आतां ग्रुपाचे पळोवपाक गेल्यार ग्रुपूय बायलांचे खूब आसा पूण ते ग्रुपान कोण कांय शिकयनात शिकोवपाचे आसा ते कांयच शिकयनात फकत ते ग्रूप नांवा पुरते आसात नाल्यार कितें समज आमी करया अशें म्हण बायलो समज फुडें 4 जाण सरली जाल्यार कोणागेर करया गो ते म्हणटा आपलें घर ल्हान ते म्हणटा आपली माय मांव आसा अशें करून आमकां मागीर एडजस्ट करचें पडटा सो आतां मेन तुका कितें दिसता की शिरोड्या भितर कितें चेंजीस जावपाक जाय चेंजीस म्हणल्यार हांगा खूब जावपाक जाय एक म्हणल्यार हे आतांचे पळय आसा आमदार बी ते आमकां नाकात कित्याक ते म्हातारे जाल्यार तांचे कडेन कांय आयडिया ना दुसरें म्हणल्यार आतां तांकां आतां अशे भुरगे शिकिल्ले आसा तांच्याकून चड शिकिल्ले आसा तांकां एक चान्स दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता कितें जाल्यार आमच्या गांवांत सगळे गोंयांक डेव्हलपमेंट कितें तरी जातलो हें हांव शुअर आसा कित्याक ते सीट आपल्याले हालोवपाकूच सोदनात आपूण देंवपाक सोदनात खंय थंय चिकटून रावपाचें ती सोदतात आतां आमी हांगासर 40 वर्सां जालीं 40 वर्सां जालीं पूण आमचो खूब इश्यू आसलो हांगा लायट हे करपाची जाल्यार उदकाचें आनी कितें आमचें एकदांय आयकूंक ना मिनिस्टरान कांयच आयकूंक ना आज यो फाल्यां यो अशें करता नाजाल्यार कितें म्हणटा जाणा तूं दुसरे पार्टीचो तुवें आमकां मत दिवंक ना अशें उलयता म्हणून तें आतां आमचें तें कितें तशें डेव्हलपमेंट ना आमचें सुद्दां कितें इश्यू आसा ताणें केन्नाच आयकूंक ना 40 वर्सां जालीं हे ग्रूप आसा पळय न्ही ते ग्रुपा खातीर आमकां एक जागो जाय आशिल्लो गव्हर्मेंटा कडल्यान आमचे कसले ग्रूप बायलांचे ग्रूप आसा सेल्फ म्हळ्यार तांकां ग्रूप करपा लागून एक आमकां जागो जाय नातर आमी हांचे पडवेर तांचे पडवेर अशें एडजस्ट करचें पडटा आतां महिला मंडळ आसा ना न्हू आसा पूण ते कितें करता जाणा खंयसर अशें आमी जर करूंक गेलीं जाल्यार घरानूय आमकां कांय करूंक दिना ते म्हणजे उजो पेटलो गॅस हे जालो कितें जाल्यार कोण जबाबदार अशें म्हणटा म्हणजे आमी ओन जागा दिया म्हणटा ते दुसऱ्याच्या घरान न्हू आमी आनी सांगता कितें म्हणून इतले वर्सां आमी आनी ताका निवडून हाडटा आमचे एकट्या पूण तिग जाण इतल्या भुरग्यांक एकट्या पूण कामां लायता म्हणून आयज वयता फाल्यां वयता करता सगळें आमी ताका फुडें धांवतालीं कसल्या कामां ग्रुपाची मनीस आमी फुडें वयतालीं पूण आयज पर्यंत आमी कांयच करूं ना तेणें काम आनी कितेंच आमकां हातभार घालूं ना आनी ह्या फुडें आनी कशें करपाचें इतली फावटी मारली ताची दारां आनी तो कितें एकच आमकां उतर दिना ताची दार जोरयलें हांवें जोरय सगळीं मंत्र्यां फुडें फावटी मारल्यो पूण एकटी इतली म्हागे भुरगीं डिक्शनां येवन घराडें दारां बसून गेले जाल्यार आमकां वालोर दिना ते
करूया करूया आं फाल्यां 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 चेड्या लागून मागीर खूब आमी पावटी मारल्यो सुने लागून मारल्यो पूण फाल्यां म्हणटा पळोवया. आजून मेरेन अशें सुभाष शिरोडकरान हांगा एज्युकेशना बाबतींत सगळ्या 100% सपोर्ट केला, नो इश्यूज. पण जॉबा बाबतींत तेणें मात सुद्दां अशें कोणाक हें दिलो ना, इंट्रस्ट दिलो ना. तसोच महादेव नायक तो आशिल्लो इंडस्ट्री मिनिस्टर, पूण तेणें आयज मेरेन कोणाकूच जॉब दिवना. हांव आतां इतल्यो एग्जामी आन्सर करून येता, जितले पळय गव्हर्मेंट कितें कितें आसा पळय तितल्यो आन्सर करून येता, पूण आयज मेरेन आमचें कांयच जायना. इवन म्हाजो मिस्टर तेणें आन्सर केलो, तो पास आउट सुद्दां जालो, पूण जॉब्स मेळ्ळी दुसऱ्यांकूच. तशें जालें. सो हांगा शिरोड्याच्या लोकांक जॉब ना, चड लोक ना. तो प्रायवेट लायता, पण फक्त थोड्या टायमार तसो. म्हळ्यार गव्हर्मेंट जॉब अजून कोणाक मेळत ना. इवन तेज्या फुड्यान लोक परत परत वयता, पूण ताणें खूब जाणां अशें हेल्प करूं ना. महादेव नायक जाल्यार डायरेक्ट धांवडयता, आपूण तुमचें जॉब करपाना म्हणून सांगता. महादेव नायक जेन्ना इंडस्ट्री मिनिस्टर आशिल्लो तेणें कोणाकूच जॉब दिलें ना. आनी आतां तो ते दिलें ना आनी आतां तो आपान जॉयन जाला. पयलीं तेणें दिवना आनी आतां खंयच्या हितून दितलो तो. आमी इतली कन्फ्यूज जाल्या की कोणा वोट करपाचें. खंयच्याच मिनिस्टरान आमचें बरें केल्लें ना आयज मेरेन. सो आमी वोट दिवपाक सुद्दां कन्फ्यूज जाले आतां. तेज्या पेक्षा वोट दिनासतना घरा कडेन रावल्ली बरी अशें दिसता. कारण आयज एक मिनिस्टर ह्या पार्टीन आसा जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या पार्टीन तो घुसता. सो आमी कोणाक म्हणून वोट करपाचो. आतां हांव लग्न जाल्ल्याक 4-5 वर्सां जालीं, आजून आमकां रोड ना. जितले आमी रोडाक पळय ट्राय करता न्हू तितलो आमकां तो कोण ओनर आसा पळय तो आमकां आडयता. इवन मिनिस्टराची आमी हेल्प घेतली, मिनिस्टर सुद्दां ना. पंचायतीन वचोन येयलीं, पंचायतीचे सुद्दां ते सगळे येवन पळोवन गेले, सर्वे करून गेले, पण आजून मेरेन ते आमकां तो रोडाक हें दिना. आमची गोंयकारांचें पोटूच भरना. इल्लोसो वेपार घेता तो काडटा गोरवांक उडयता आनी वयता. गाठी आपल्याले जोडटा आनी पयशे करता गांवां वयता. मतां हे 500 रुपया 1000 भर दिता. कितलो तेंप म्हणून आमी हातली सांग पळयता. 5 वर्सां जगतलीं ना न्हू. एकूच दिसा नुस्तें हातलें आगोन गू जातलो. आं एवढे हातली तेवढे गू जातलो जाल्यार आनी 1 कोटीनी हातले आमच्या हेजेर. कितें डेव्हलपमेंट जाय शिरोड्या भितर, कितें कशा पद्दतीचो उमेदवार तुमी पळयता, आमदार पळयता शिरोड्या खातीर? आमी 2007 ग्रूप केलो, पण आमकां कांयच हें करूं ना तेणी. कसलो सेल्फ हेल्प ग्रूप? सेल्फ म्हणून भजनी ग्रूप असो हें केलो, म्हणून तेणीच आमकां हें करून दिलो, रजिस्टर केलो सुभाष शिरोडकरान. पूण तेचे फुडें आमी कितलीं फावट गेलीं पूण तेणें कांयच करूं ना. पयर सुद्दां एकट्यान फॉर्म भरून येला, पूण तेणें कांयच हें करूं ना आमचें, एक्शनूय घेवं ना. आनी तेणें खूब तरे अशें हें शिकयलें, शिवण क्लास शिकयलो, विणपाची कितकी खूब तरे तेणें आयटम दाखयले, पूण आमकां तेणें एकूच सांगूं ना ग्रुपाक आपोवंकूच आनी कांय सांगूंक ना. पूण आतां आमी तें बेजारलीं, आतां आमकां नाकाच म्हणा तो आमकां हें करूं, हेंच करिना आमी तो आतां तसो आहा. तो हांगासरलो आमदार आसा पळय सुभाष शिरोडकर, केन्ना येता हांगा, मेळटा तुमकां? ना केन्ना आमकां तो मेळना. आमकां तो दारां सुद्दां गेलें, हांव 2013 तेचे फुड्यान घेतलें, म्हाका फक्त नळ जाय आशिल्लो. सगळें फॉर्मां फिल करून दिलें, म्हाका तेणें डायरेक्ट विचारलें तूं कोण आसूं काय विचारलें तेणी. आनी म्हाका म्हणपा लागलो, हांवें म्हणलें कित्याक त्या फॉर्माचेर बरोवप आसता काय विचारलें ताका. मागीर म्हणपा लागलो तूं आनी 8 दिसांनी म्हणपा लागलो. मागीर हांव तेचे फुड्यान वचना. मागीर आमदार वा म्हादेव आशिल्लो तेणी हें करून दिलें, फॉर्माचेर सायन मारून दिली. सुभाष शिरोडकर हे आतां हांगासरले आमदार आसा, ते आतां 30-35 वर्सां जालीं ते शिरोडेच्यान तांणी निवडून आयिल्ले आसा. तुमी तांकां निवडून दिल्लो आसा आमदार म्हणून. मदीं ते काँग्रेसीन आशिल्लो, मागीर ताजे उपरांत ताणें BJPन प्रवेश केलो. सो डेव्हलपमेंट ताणें केला काय ना, कितें केलां शिरोड्या खातीर? तेणें खुबसो डेव्हलपमेंट केला. पयलीं तो काँग्रेसीन आशिल्लो आनी तेणें पयलीं बायलांक फुडें काडलेलें आनी पयलीं बी काँग्रेसी आसतना तेणें भरपूर असो आपलो गांवचो उदरगत केल्ली आनी मागीर ताका कमी दिसता म्हणून तेणें एकदम BJPन उडी घातली. आनी आमी ज्यो बायलो आसा पळय त्यो सदींच फाटीं आशिल्ल्यो आनी तेणें न्हू आमकां ग्रुपाच्यान खूब आमकां मार्गदर्शन करून आमकां खूब वयर काडलेलें आशिल्लें. आनी आमी न्हू ग्रुपाच्यान वयर सरलेलीं आसा आनी आमचें हें वाज्यां गांव आसा पळय तो आमगेलो सुदारून आशिल्लो. तो भरपूर आमी फुडें BJPन तो जेन्ना पळय येयलो आनी आमचें नळाचें उदक आमकां मेळनाशिल्लें तें तेणें
काम केलें नळाच्या उदकाचें. मागीर तेणें लायटीचे पळय पयलींचे ओल्ड खांबे आशिल्ले तेणें परत ते खांबे घालून भरपूर आमकां लायटीक हेल्प केल्लो आशिल्लो. आनी ते भायर आमकां शिरोड्या गांवांक न्हू तेणें खूब अशी उदरगत केल्ली आसा. आमकां न्ही पंचायतीक हॉल नाशिल्लो तेणें तो पंचायतीक आतां हें घातलां फावंडेशन घातलां आनी बायलां खातीर आमकां थंय एक शॉप तेणें अवेलेबल केलां. आनी आतां हे स्त्री शक्तीचे आमकां ग्रूप येयल्ले पळय तितूच्यान आमकां तेणें खूब फुडें सपोर्ट दिल्लो कडेन आसा. तो काँग्रेसीन आसतना चड डेव्हलपमेंट जालो शिरोड्या भितर काय बीजेपीन पावतलो? ना पयलीं तेगेलो डेव्हलपमेंट नाशिल्लो. आतां बीजेपीक आयिल्ल्यान न्ही तेणें खूब डेव्हलपमेंट केली. आमी एक न्हू तेका पार्टी म्हणून तशें न्हू तेजे न्ही विचार वेगळे आसा आनी तो खूब फुडें वचोन असो डेव्हलपमेंट करपाचो असो मनीस आमकां दिसता म्हणून आमी तेजे फाटल्यान सदींच रावलीं. आनी बीजेपी तेणें जो पळय उडी घातलेली ती तेणें बरे कामा खातीर उडी घातलेली. कितें तांदूळ मेळनाशिल्ले तांदूळ दिले कितें तरी आमकां हेल्प केली. सामकी घरान बसोनूच आमी वळवळोंक ना कितें तरी हाडून कोणें तरी आमच्या पोटां घातलें. महादेव नायक हो तो भायली न्ही ती पार्टी आपात रावले ती पार्टी भायली म्हणजे ते कितें करता भायलेच करतले आमकां गोंयची जाय न्हू हय. आंगणाची एक धड आशिल्ली खूब वर्सांनी पेंडींग उरली आशिल्ली ती. कितले जाणां सांगली आमी येता इलेक्शनाक दिता आमी तुका बांदून दिता म्हणटा पूण कांयच पडटा ना बांदून दिकच ना. शेवट मागीर आमी भावूक सांगलें भावून एक उतरान ती मागीर आतां हें करून दिता. आतां बांदकाम मागीर चालू आसा. आमकां आतां फुडें इलेक्शनाक सुभाष शिरोडकरूच येवपा जायो कारण आमची गांवची उदरगत जावपा जायी. भुरग्यां सगळे शिक्षणा बद्दल तो आमकां हेल्प करता तेन्ना आमी मागता आमकां जाय तो फक्त सुभाष शिरोडकरच जायो. आमकां दुसरे हे आमकां कोण नाकात. सुभाष शिरोडकरूच आयल्यार आमची वाजे गांवची उदरगत जाता. आमी गोंयकाराच्या ताका दिवपाचे. तेन्ना आमी खूब पार्टी आसात पण ते पार्टी आमी पळयना. आमची गांवांतल्या आमची आमदारकी म्हणून तसो रावले म्हण पळयना. तेन्ना मनीस म्हणून बरो सेवा करता बरें हें दिता म्हणून तेच्या फाटल्यानूच आमी आसा. मतदार राजा लेडी स्पेशलाचो प्रवास आमचो सद्या शिरोड्या मतदारसंघात चालू आसा. जशें तुमी आमकां सदांच पळयता की आमी गाडयेन पुराय मतदारसंघ जाता तितलो मतदारसंघ भोंवपाचो आमी प्रयत्न करता. असोच आमचो सद्या शिरोड्या मतदारसंघा भितर प्रवास चालू आसा आनी आमी शिरोड्या मतदारसंघांतल्यान गाडयेन वता आसतना उडीन हांगासर पावली आनी उडीन आमकां ही कांय भुरगीं हांगा अशी रस्त्यार खुर्च्यो घालून मोबायल घेवन कुशीक बशिल्लीं दिसलीं. जेन्ना आमी गाडी थारायली आनी तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो तांकां विचारलें की बाबा तुमी रस्त्यार खुर्च्यो घेवन मोबायल घेवन कितें करता तेन्ना आमकां अशें कळून आयलें की तांकां रेंज मेळना आनी सद्या कोविडाक लागून ऑनलायन क्लासी चालू आसा आनी भुरग्यांक खंय तरी अभ्यास करतना पुराय हे नेटवर्काचेर आनी मोबायलाचेर तांचो अभ्यास सद्या डिपेंड आसा. आनी आतां सद्या थर्ड वेव लागीं थर्ड वेव आयल्या गोंया भितर अशें आमकां जाणविकाय जाल्ले कारणान खंय तरी आतां सरकारान नोटिफिकेशन काडलां आनी परत जी 8वेच्यान ज्यो क्लासी चालू आशिल्ल्यो त्यो आतां बंद करपाचे आदेश सरकारान स्कुलांनी धाडिल्लो आसा. ताका लागून परत एकदां पयली ते 12वी मेरेन ऑनलायन क्लासी चालू जाल्ल्यो आसा आनी ही भुरगीं अशा पद्दतीन हांगा खुर्च्यो घालून रस्त्यार बशिल्लीं आमकां दिसलीं. आनी जेन्ना आमी तांचे कडेन चवकशी केली तेन्ना आमकां तांणी सांगलें की तांकां घरा कडेन नेटवर्क मेळना. घरा कडेन हांगा ह्या एरियेन टावर नाशिल्ल्या कारणान तांकां नेटवर्क मेळना आनी नेटवर्क मेळनाशिल्ल्या कारणान तांकां जेन्ना क्लासी चालू जाता तेन्ना तांकां मोबायल घेवन हांगा रस्त्यार येवन बसचें पडटा. हांगा सुद्दां तांकां नेटवर्क तितलो क्लियर ना अशें तीं भुरगीं आमकां सांगतात. आनी सद्याची जर परिस्थिती पळयशी जाल्यार ऑनलायन क्लासी ज्यो आसा त्यो फक्त सकाळच्योच न्हय जाल्यार एकदां तांकां सांजच्यो सुद्दां ऑनलायन क्लासी आसता आनी तेद्या वेळार तांकां काळखान हांगा येवन बसचें पडटा आनी हांगा स्ट्रीट लायटूय बी तशी ना. सो खंय तरी तांकां हांगा शिक्षणाक त्रास जाता. सद्या आमी शिरोड्या मतदारसंघांतल्या उडीर हांगासर आसा. आमी तांच्या पेरंट्सांक फोन केला. तांची पेरंट्स हांगा येतलीं. तांच्या पेरंट्सां कडेन उलोवया आनी नेमके भुरग्यांक अभ्यास करता आसतना कितें प्रॉब्लेम जाता ते त्या पेरंट्सां कडेन तांच्या उलोवन आमी जाणून घेवया. मतदार राजा लेडी स्पेशलाचो प्रवास सद्या शिरोड्या मतदारसंघा भितर चालू आसा. आमी आसा उडीर हांगासर
आनी आतांच हांवें सांगलां तशें मोबायल नेटवर्काचो इशू आशिल्ल्या कारणान ही भुरगीं हांगा सद्या रस्त्यार बसून ऑनलायन क्लासी अटेंड करता. आमी उलोवया तांच्या पेरंट्सां कडेन. मतदार राजा लेडी स्पेशल प्रुडंट मिडिया. तुमी हांगा रस्त्याक अशें कितें करता मोबायल घेवन? शिकताय ऑनलायन. ऑनलायन हांगा रस्त्यार बसून शिकता? हय. आमकां घराको रेंज मेळना म्हणटरी हिंगा येवपा पडटा आनी हिंगा येयल्या बसून आमकां सारकी रेंज मेळना. लेक्चर जाल्यार सारको अटेंड करपाकूय मेळना. मोदें मोदें रेंज वयता. परतून लॉगीन केल्यार लॉगीन जायना आनी टिचरी गेल्यार मागीर तिशको आयकपा पडटा. सो आमकां हिंगा रेंज मेळटा नाल्यार शिरोड वचपाक पडटा. बट बसपा आनी हूंय प्लेस ना म्हणटरी आमी हिंगा रावताय. कोणू मेळ्ळ्यार सकाळीं फुडें येताय नाजाल्यार तेंचे बरोबर घरा वयताय. कोणू मेळ्ळें नाल्यार चलोन वचप पडटा घरा. 8:30 स्टार्ट जाता आमगे कॉलेज. हय मॉर्निंग. ते आमकां 2:30 to 3 o'clock पासून रावपा पडटा. रस्त्यारूच रावता? हय रस्त्यारूच रावता. को ऑनलायन शिक्षणा वेळार तुमच्या भुरग्यांक प्रॉब्लेम कितें जाता? मेन रेंज मेळना आनी मुगे भुरग्यां ऑनलायन क्लासीस राती 7:30 आसताय मॅडम. सो म्हाका येवपा मेळना. सो हांव अटेंड करिना बी ती. आनी मॉर्निंग एसेंब्ली अटेंड करूंक जाय. येयना जाल्यार मागीर टिचरींगे फूल लेक्चर येता. सो मेन रिजन नो नेटवर्क. तांकां सदां क्लासी आसताय. सकाळीं आसताय त्यो 1 वर तिकून क्लासी आसताय. नेटवर्क तांकां सारकें मेळना. घराको रावल्यार तांकां टिचरी मागीर तांकां कितें येवना काय म्हण त्यो दाखयता टिचरी. ताका लागून मेन म्हणल्यार आमकां नेटवर्क जाय मॅडम. सो तुमी हो इशू आसा आतां तुमकां कितलो तेंप जाले तुमची आतां भुरगीं अशीं रस्त्यार बसता येवन? 2 वर्स जालीं. राती गोयरेड येताय आनी हे दीस अद्यांको पेरंट्सांको बायक आसना. सो दॅट इज द मेन रिजन. एक स्ट्रीट लायट आसना कित्याक आख्खो एरिया चड असो काळोख आसता. सो आमकांय भिरांत दिसता राती भुरग्यांक घेवन येवपा. ओ दिसा देखून मोस्टली एक पाटी एकूच भुरगीं बसून ऑनलायन क्लास अटेंड करता. अदरवायज हिंग कोणू आसना. सो मेन प्रॉब्लम तें. आनी भिरांत दिसता आनी भुरग्यांकूय एक पाटी एकट्या सोडपाकूय भिरांत दिसता. मन घराको आसपाचें काय अर्दी भुरग्यांचें आसता आनी अर्द्यांको बायक आसना. सो ती कितें करतलीं? आमगे मेन इश्यू म्हणटा तो आमकां रेंजीचो. आमकां मेन रेंज जाय. सो आमकां आतां सांजचें तांकां हें आहलें बूत कॅम्प आहलें. सो आमकां तांकां आतां 4 हिंगा हाडचीं पडलीं. सो आमकां येवंक मेळना. कोणाकूय तरी अरेंज करचो पडटा. आमचे कडेन गाडी कांय ना. अरेंज करून तांकां हिंगा हाडून आमी बसयल्या आनी मागीर आतां ह्या टायमार तांकां व्हरोंक येवपाक जाय आसलें. सो सांजच्या टायमार हिंगा बसप आनी उलोवप हें करप म्हणल्यार आमकां भिरांत दिसता. कित्याक हे सायडीन रानवटी जानवरां आहा. गोयरेडे भोंवता. रानदुकरूय भोंवता. केन्ना केन्ना जिवाणी बिवाणी येता. सो ते वखदार आमच्या भुरग्यांक लागून जायतें टेंशन जाता. पूण कितें करतलो क्लासींक लागून तांकां हिंगा हाडून बसोवचीं पडटा आमकां. सो हांगा केन्ना केन्ना हिंगा रेंजूय बी मेळना. मागीर थिंग टावरा कडेन वयचें पडटा नाल्यार शिरोड्या वयचें पडटा मागीर आमकां. तें काम आमकां करचें पडटा भुरग्यांचें. सो तुमची आतां चेडवां भुरगीं जीं आसा गर्ल चायल्ड जीं भुरगीं आसा तीं हांगा बसता. तुमकां भंय दिसना हांगा तांकां भंय दिसता दिसना कित्याक पूण कितें करतलीं. अर्दो जीव हिंगा आनी अर्दो जीव घरा दवरचो पडटा आमकां मागीर भुरग्यांक लागून. आनी एग्जामीच्या टायमार तर सारकें कंपल्सरी हिंगा बसचेंच पडटा तांकां. अशी तरी आमी केन्ना बाजारान वचोन बीन हाडटा डावनलोड करून. पूण ह्या टायमार अशें करून भुरग्यांक हिंगा बसप बी म्हणल्यार आमकांय मातशें रिस्क कहें दिसता. सो आतां सादारण हांगा कितलीं भुरगीं आसा जांकां प्रॉब्लम फेस जाता? ऑलमोस्ट सगलीं ऑलमोस्ट सगलीं. डिफरंट स्कुलान वचो तीं पूण जायतीं भुरगीं आहा. सगळ्यांक हिंगाच येवपाक जाय. ते कॉलेजी वयताय तांकां देखून फूल सगळ्यांक प्रॉब्लेम आहा. सगळ्यांक. इवन कोण कामां वयताय तांकां देखून प्रॉब्लेम आहा. केन्ना तांकां फोन येता तेन्ना तांकां ऑनलायन. आतां परत स्कुलां बंद केल्लीं आसा कळ्ळें. सो ही थर्ड वेव केन्ना सोंपतली कोणाक खबर ना. सो आतां तुमी कितें डिसायड केला? मेन पॉयंट एक आमगे पंचायती गेल्या पंचायत आमी सपोर्ट करना. सो MLA बरें वचोन टावरा लागून रिक्वेस्ट करपा पडलें. आनी कितें ओपिनियन आहा आनी कांय ना. एटलिस्ट हे प्रुडंटा हें खबर केली आनी तुम तर येन म्हणजे विचारलां बाबा कितें चलता कात केसो प्रॉब्लेम. सो आतां म्हणटा मेन MLA बरें वचोन टावरा रिक्वेस्ट करपाचें. आतां इलेक्शन चलताय. सो स्पेसिफिकली कोणाक वोट घालतलीं हो हें कोतो एश ना. बट कोण आमगे काम कोत्ता म्हणजे तेका एश कोन्न हें कोत्तलीं तेका लागून तो घायला. तूं आम टावर घालून दी आमी तुका वोट दिताय तेश कोन्न. 3 किलोमिटर आसा.
सो थंय हिंगासान भुरगीं चलोन वयतले जाल्यार कितले रिक्स ते शितात 3 किलोमीटर भुरगीं आतां हांगासून चलत येता. either by bicycle or walking. आमी तांकां क्लासी हें करून अटेंड करपा जाल्यार आमी ताका बायकान हाडून हिंगा सोडटा आनी मागीर आमी वयता. कितें डेव्हलपमेंट जाला ह्या 5 वर्सांत? प्रत्येक जाण आपूण येयलो निवडून म्हणटकीर आपले आपले पळयता, आमकां गरिबांक कोण पळयना. आमी कितें जेवता, आमी कितें खाता, आमी कितें आसा काय ना हें सुद्दां कोण पळोवपा येना. आमगे आतां भुरगे आतां वाडटे आसा, वयस्तर आहा म्हणल्यार तांकां कोण कामां सुद्दां आमी दारार गेले आमची कामां सुद्दां जायना. ते मनशाक आमी निवडून हाडटा म्हणल्यार ते मनीस आमकां पळोवंक शकना. इलेक्शना टायमार तुमी 10 मंत्री म्हणटा कितें आमी 10 जाणांक कामां लायता, 15 जाणांक कामां लायता. आनी तुमच्या वांगडा कोण नाचता न्ही तांकां तुमी पळोवनच घेयना. त्याच टायमार तुमी दारार येता, त्याच टायमार सलाम मारता, मागीर आमकां वळखना. आतां आमी दारान तेंच्या वचून आमकां वळखूंक शकना ते. वळखूंक शकना. आमी वळखूंक शकता कित्याक आमी तांकां वोटींग केल्लें आसा न्ही म्हणून आमी वळखता. म्हणल्यार आमकां वळखना. आतां म्हाजो म्हणल्यार जीव सामको म्हाज्या बाबतीन सांगता, गांवाच्या बाबतीन नाल्यार भुरग्यांच्या कोणाच्या बाबतीन सांगना. म्हाका सामको ह्या मंत्र्यांचेर म्हणटा तो जीव विटला. आनी वोटींग थंय करपाचेंच ना अशें म्हाज्या मनान जालां. कारण कितें सांग पळोवया, जे टायमार आमी गेला त्या टायमार आमची कामां जावना. तुज्या सारक्यान तरी एक काम केला जायत म्हणल्यार तेंच्यांनी आमच्या दारार वचोन आमी तेंच्या दारार गेल्यार आमची कामां करूंक ना. कित्याक मारपाचें मत? कित्याक हे दिवपाचें तांकां हक्क आमचो? आमचो हक्क आमच्या कडेच आसता तो बरो न्ही. एक वेळ घरा कडेन रावलें बरें, मत ना मारता. आनी रावूंक शकता. आतां आयकूंक येता हो मंत्री 10 जाणांक कामां लायता, तो मंत्री 2गां लायता, तो मंत्री 3गां लायता. लायतात बरोबर आसा म्हणल्यार ते खंय आसा आनी खंय लायल्या तुमी गांवाच्या भुरग्यांक आमच्या? त्रास काडपा भुरग्यांक आमच्या चुकाना. म्हणून म्हाका अशें दिसता गांव जर वयर सरतलो, भुरगे पयलीं कामां लागूंक जाय, तरच आवय बापूय वयर सरतलो. नाल्यार तशेंचे तशीच मातयेन आमी लोळोनच उरतलीं. कोण कोणा चुली कडेन येयना, पळयना, खाता जेवता. फाटल्या दिसांनी इतलो लोक जाम करोना दिसांनी कोणा दारार वचना, कितें ना. कोणी एक दीस विचारलें आमकां तुमगेर साकर आहा, च्या पावडर आसा, तांदूळ आसा, कोणी विचारूंक ना. आतां हे मंत्री आमकां सगळें दिवंक शकता कित्याक आतां तांकां आमची गरज आहा. आमची गरज आहा तांकां. इतलो तेंपाक तांकां आमची गरज नासली तुमगेर तांदूळ आसा काय ना म्हणून. हांव हे उलयता ती गांवांतलेच उलयता मनीस म्हणून, गांवांत आसा म्हणून. आनी सगळे गांवाचे बरें जावचें. सगळीं भुरगीं म्हणटा पळय जी शिकलेलीं आहा ती खंय तरी कामां लागची आनी गांव असो सुदारीक जावचो. कोणीय दारार खंयचो मंत्री येयला हांव तो प्रश्न विचारतले तांकां, आमचें तुमी कितें केल्लें आसा काय म्हणून. आनी विचारतले कित्याक तो आमकां वोटिंगाचो हक्कच आसा. आमचें जर तुमकां एक मत जाय जाल्यार आमचें बी तुमी आयकोन घेवंक जाय आनी आमची ती कामां जावंक जाय.